Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant expressed deepest sympathies to the family of Swapnil Walke. स्वप्नील वाळके हाजो काल दिसा ढवळ्या मर्डर जालो. ताज्या बद्दल हांव दुःख व्यक्त करता. तांच्या फॅमिलीच्या दुःखात हांव सहभागी आसा. खूप वायट दिसलें. हांव आमचे पुलीस डिपार्टमेंट स्पेशली द क्रायम ब्रांच म्हणजे SP शोभित सक्सेना तसोच SP साउथ आनी क्रायमचो PI आनी आमचो DGP मुक्तेश कुमार मीना या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. कारण 24 वरांच्या भितर म्हणजे ह्या पाच जाणांपैकी 3 जाण जे कल्प्रीट आशिल्ले ह्या 3 कल्प्रिटांक अरेस्ट करपाक शकले. कारण हांव त्या खातीर खरोखरूच म्हणजे विदीन 24 अवर्स अशा पद्दतीचो क्रायम करपी हांकां अरेस्ट केले हाच्या बद्दल हांव तांचे खूप खूप अभिनंदन करता. आनी क्रायम रेट कमी करपा खातीर गोवा पुलीस सदोदीत अग्रेसर आसतले. ह्याच पद्दतीत तांच्यांनी अशेंच काम आनीकूय नेटान करचें. क्रायम रेट झिरो डावन करचो. हांव जे घडलेले घटने बद्दल स्वप्नील वाळके हांच्या फॅमिलीच्या दुःखात सहभागी आसा. Crime branch arrested 2 persons in connection to Swapnil Walke murder case and handed over their custody to Margao police. The names of the accused are Omkar Patil and Adson Gonsalves. The third accused, Mustafa Sheikh, surrenders before Margao police on September 3rd, 2020. The daylight incident, which occurred on 2nd September 2020, has taken a storm on social media. People of Goa demand justice for braveheart Swapnil Walke. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.